कुट्टाळे महामार्गाचेर पावसाचे उदक साचून उरिल्ल्यान त्या लोकांच्या घरांत तशेंच रस्त्या कुशीकच्या वालांकनी सायबिणीच्या कपेलांत वयता। त्या खातीर पावसा पयलीं हो प्रश्न सुटावो करपाचें काम थळावो आमदार आंतोन वाझ हांणी हातांत घेतला। शुक्रारा तांणी ह्या वाठाराची पळोवणी केली। ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खातें तशेंच जलस्रोत खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले। आनी ताका भरपूर खबर आसा। लास्ट टायम इतल्यो उदकाचो इतलो प्रॉब्लम जाल्लो, लोकांक इतले त्रास जाताले। जे आमचे कपेल आसा, वेलंकनी चॅपल आसा, ते उदकाक लागून लोकांच्या घरांत देखून उदक वयतालें, ते हांवें आयज ताका दाखयलां। आनी तांच्यान सांगलां म्हाका, सांगून दिलां बाबा तुमचें काम म्हाका जाता ते भाशेन आपूण करून दिता म्हणून। आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे केलोसी जे विलेज आसा, जी पंचायत आसा, तो रोड आसा डिविजन 6 केसरवाल तो सारको सकयल वयता, ते रोडाक एक लिंक आसा आमचो नॅशनल हायवे। जेन्ना आमी मारगांव वयता तेन्ना नॅशनल हायवेक आमकां केलोसी लोकांक प्रॉब्लम जायना। जेन्ना मारगांव सावन टू कोर्ताली येता आनी आमी केलोसी सकयल देंवता केसरवाल, थंय लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जातलो, कित्याक हांगा तो रोड जो आसा, तो लिंक रोड जो आसा, ते क्रॉसींग जावपाक मेळना। ताणें आमी ताका PWD ताका सांगलां बाबा असो असो आमकां लिंक जावपाक, तेच्यान एक सोल्युशन दिलां। तें सोल्युशन म्हणल्यार ते एक सर्वीस रोड लेफ्ट हँड सायड जो केसरवाल हॉटेल आसा ते सायडीन आमकां सर्वीस रोड दिता म्हणून सांगलां।